Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. बेर्शेबा सोडून जाकोब हारांचे वाटेक लागलो. एका जाग्यार पावतोच दीस धारीर पडलोलो देखून ताणें थंय रात सारली. थंय आसलेल्या फातरां मदलो एक फातर घेवन ताणें आपलें उशें केलें आनी तो आड पडलो. तेन्ना ताका एक सोंपण पडलें. थंय एक निसोण आसली. ती जमनीर थावन स्वर्गार तेंगताली आनी देवाचे दूत तिचेर चडता देंवताले. आनी तिचे वयर सर्वेस्पोर आसलो आनी तो म्हणटालो, हांव सर्वेस्पोर, तुज्या बापा अब्रामाचो देव आनी इजाकाचो देव. तूं आड पडलाय तो देस तुजे आनी तुजे संस्थीचे आदीन हांव करतलो. तुजी संसद धुळीच्या कोणया परी वाडटली आनी तूं ओस्तोमतेक आनी उदेंतीक, उत्तरेक आनी दक्षिणेक वाडोवन वेतलोय. तुजे उदेशी आनी तुजे संस्थी उदेशी पृथ्वीच्या सगळ्या कुळांचेर आशिर्वाद पडटलो. पळय, हांव तुज्या सांगाता आसा. तूं वेताय थंयसर हांव तुका सांबाळटलो आनी तुका परतो ह्या देसांत हाडटलो. कित्याक हांवें भासायलां तें शाती पावयल्या शिवाय हांव तुका सोडचो ना. तेन्ना आपले न्हिदेंतलो उठून जाकोबान म्हळें, खरेपणी ह्या जाग्यार देव आसा, पूण हाची म्हाका खबर नासली. भियोन ताणें म्हळें, कितली भिरांकूळ ही स्वात. हें खरेपणी देवाचें घर, हो स्वर्गाचो दारवंटो. भोव सकाळीं उठून जाकोबान उशें केलोलो तो फातर घेतलो आनी यादगिरी कसो तो थंय उबो करून दवरलो आनी ताच्या माथ्यार तेल ओतलें. त्या जाग्याक बेतेल म्हूण ताणें नांव दिलें, पूण त्या शाराक आदीं लूज म्हणटालीं. जाकोबान असो सोपूत घेतलो, देव म्हज्या सांगाता आसत जाल्यार आनी हे वाटेन चलतना म्हाका सांबाळीत जाल्यार, म्हाका जेवंक खावंक आनी न्हेसूंक पांघरूंक दीत जाल्यार, आनी हांव सुरक्षीत म्हज्या बापायच्या घरा परतोन जाल्यार, सर्वेस्पोर जातलो म्हजो देव आनी एक यादगिरी कसो हांवें उबो करून दवरलेलो हो फातर देवाचें घर जातलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. म्हज्या देवा तुजेर हांव विस्वास दवरतां. जो मनीस भोव ओर्त्या देवाक शरणा येता आनी सर पदवेदाराचे सावळेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर हांव विस्वास दवरतां. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकारेकारांच्या फासांतलो आनी मरणादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपोयतलो. ताच्या पाकां खाल तुका आसरो मेळटलो. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर हांव विस्वास दवरतां.
तो मोगान म्हाका चिकटून रावता देखून हांव ताका निवारतलों. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलों. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलों. आकांतांत हांव ताच्या सांगाता आसतलों. जबाब: म्हज्या देवा, तुजेर हांव विस्वास दवरतां. उद्गार. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मोरणाचो भस्मो केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकोयलें ओ मरण परजळायलें. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू तांचे कडेन उलयतना एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताणें म्हळें, सायबा, म्हजी तूं आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताचे फाटल्यान गेलो. तेन्ना 12 वर्सां रक्तपात जाल्ली एक बायल ताचे फाटल्यान आयली आनी ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक हात लायलो, कित्याक ती आपल्याच मनांत म्हणटाली, म्हाका ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लावंक मेळत जाल्यार हांव बरी जातलीं. फाटीं वळोन आनी तिचेर नदर मारून जेजून म्हळें, भियो नाका धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी त्याच घडयेर ती बायल बरी जाली. त्या अधिकाऱ्याच्या घरा पावल्या उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक गोडबोड करतालो तें पळोवन जेजून म्हळें, भायर सोरात, चेडूं मोरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी तीं ताका हांसतालीं. पूण लोकांक भायर घालतोच आपूण भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरलो आनी तें उठून उबें रावलें. ही खबर त्या आख्या गांवांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. खरेपणी ह्या जाग्यार देव आसा. नियाळाक आधार. देव खंय आसा हो प्रस्न आमकां आमचे दोतोनीक विचारताल्यात आनी आमी जबाब दिवन म्हणटालीं, देव सगळे सुवातेर आसा. देवाच्या आसण्याक आनी पदवेक शिममेर घालूंक जायना. देव आमच्या सुखांत, दुखांत, पिडेंत आनी भलायकेंत शिकपाचे आनी वावुरचे सुवातेर आसा. पूण आमचे ओसूकतायेंत आमी देवाक फकत आमच्या दुखांत आनी पिडेंत सोदता आनी भलायकेंत विसरता. पूण जायते फावटी आमचो देव आमची गरज वळखता आनी खुद आमचे सोदीक येता. आयच्या पयल्या वाचपांत देव जाकोबाच्या स्वप्नांत दिसून ताचे कडेन एक कबलात करता आनी ताका आनी ताचे संस्थेक आशिर्वाद आनी देस भासायता. देव जाकोबाचे सोदीक येता. शुभ वर्तमानांत एक अधिकारी आनी पिडेस्त बायल देवाचे सोदीक येतात. तो अधिकारी आपलो भावार्थ जेजूचेर उद्गारता जाल्यार ती पिडेस्त बायल
आपलो भावार्थ जेजूचेर नियाळटा. उचारलोल्या आनी नियाळलोल्या भावार्थाक जेजू मांडून घेवन तांकां जाय आसलें तें बरेंपण जेजू दिता. आमचो भावार्थ जेजूचेर खोल आसा काय? जिवितांत निराशेपण आनी दूख येता तेन्ना कितलो आमचो विस्वास काय जेजूचेर? मिसाच्या बलिदानांत जितलेय पावटी वांटो घेता तितलेय पावटी देवाची पदवी आनी शक्ती आमच्यांत रिगता आनी आमकां बळ आनी घोटाय फावो जाता. मोगळा बापा, आमचो भावार्थ उचारून आनी जियोवन दुखांत आनी निराशेपणांत तुजेर विस्वास धरून जियोंक वावरूंक आमचे संगी तूं राव. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.